Welcome back. CID Immigration at Dabolim Airport arrested two persons holding fake passports. The duo hailing from Kerala had arrived from Muscat via Sharjah by an Air Arabia flight. During the immigration check, officials noticed that they had forged photographs on their passports. This is the 8th such case of fake passports traced at the Dabolim Airport since July. Isaac Joseph Vaz and Banji Balil Santosha from Kerala are in police custody for possessing fake passports. CID of Immigration at Dabolim Airport found the duo suspicious. During the regular security check by the immigration officials, they found that duo had forged their photographs on the passports of other persons. Currently, the duo is in the custody of Vasco police and the interrogation is on. This is the 8th case of fake passport traced at Dabolim Airport since July. The arrested suspects hail either from Karnataka or Kerala, travelling to and from Arab countries. Our reporter Surendra Madkaikar for Prudent Media. Vijay Sardesai has civilly criticized CM Manohar Parrikar-led government. He has demanded that the government should absorb the Comunidad employees in the state service and secure their job and salaries. He has also threatened to agitate if their fish vendors are dislocated from the Madgaon market and not given justice. The Comunidad employees are currently on an indefinite pen-down strike. They have not been paid the salaries for past 5 months. Employees demand that government should resolve their issues. They should be absorbed in the state service. Comunidad जर सालवार करपाक जाय, सरकाराक जर sincerity हा, जाल्यार first of all they have to be absorbed in government ranks. आणि जर ते करूंक सोदना जाल्यार तांकां सोडूंक जाय. Either this way or that way. Decision has to be taken. फक्त हे लोन घेऊन चलोवप, 2-2 दिसांचे करप, these are piecemeal solutions. Vijay has also assured sacked workers of ND Nike company that he will discuss the matter with the Labour Commissioner. 36 jobless workers from the company met the Fatordda MLA. जर खरें आहा जाल्यार it is not the right way of throwing somebody. फक्त label change करप कंपनीचे आनी तांकां भायर उडोवप हो तांचेर अन्याय. पूण जावन पसून हांव हाजेर पयलो I don't want to give a fast opinion. हांव Labour Commissioner म्हाका कितें सांगतलो ते म्हणसर रावतलो हांव. He has threatened an agitation if the issue of fish vendors is not resolved immediately. ही एक मोहीम अशी चलयल्या, हो सरकार येवनूच ही मोहीम दिश्टी पडटा. जातून फक्त गोंयकार वेंडर्सांक टार्गेट केल्ले जाता. सो हे गोंयांत चलचें ना. आमी आतां चीफ मिनिस्टरा कडेन सोमारा उलयतले आनी जर उलयना जाल्यार आमकांय फाल्यां कितें तरी हाजेर खर हें करचें पडटलें. कित्याक एक क्वेश्चन उरता की बाबा हे बाजार गोंयचे आहा ते कोणा खातीर? गोंयकारां खातीर काय बायलां खातीर काय म्हणून. Reporter Samir Bhatt for Prudent Media. Villagers of Bagwada in Mole, Keri and Sattari are still disconnected from the wave of development. Villagers want the state to bridge the gap. A bridge at Bagwada in Mole is very much necessary as four-wheelers even cannot pass across. While the bridge connecting Pelaude in Murazkar Wada in Keri is still a timbered one that needs tedious reconstruction every monsoon. Watch Uday Parab's report from the interiors of neglected Sattari. आमकां कितकेशे वर्स जाले आमी ह्या चिमट्याच्या फुलान फिरता कितले पाणी बी हांगा आमचे हाल जाता गाडी येना कितें येना आमकां कितें सामान सुद्दां हाडचें पडल्यार माथ्यार म्हणून आज दुयेंस सुद्दां मनीस पडल्यार काल एक दुयेंस मनीस पडलो ताका फाटीर मारून हांगा पयलाडे पावलो आमी आमकां पूल सरकारान दिवपाचो मोठो करून सगळ्याक आमकां त्रास जाता आनी ह्या फूल मोठा जावंकच जाय गाडी येवंक जाय आमकां सगळ्यांक काही व्हरतले जाल्यार आमकां व्हरांक गावना गाडी येना आनी आमचो सगळा त्या वाटेर वचून जाली आमकां येयलीच गाडी जाल्यार ते हॉटेलसून जाल्यार आमकां काय गाडी ना मनीस म्हणजे मारपाचो 108 समज कोण बरो ना आपयले जाल्यार ती भितर येयना न्हू गाडी हांगा येयना ते थंय म्हणटा म्हणसर मनीस हांगासर खलास जालो आमकां पेळादे वरसून हांगा जर मोल्ल्या किंवा मोल्ल्यासून साखळे वचपाक जाल्यार हीच वाट आसा आनी ही पयली पासून वाट आसा आनी ह्याच वाटेन आमी प्रवास करता आनी ह्या वाळवंटीचेर आनी केरी सोडले जाल्यार आनी खंय हांगासर एक पूल ना जो आमी मोल्ल्या वयतले तशेंच वचोंक मेळना फक्त हो एकच गिमोयचो पूल आसा आनी ह्या पुला पासून आमी पयली पासून प्रवास करता आनी हो पूल धाकटो आसल्या कारणान फक्त 2 चाकी वाहन व्हरांक मेळटा 4 चाकी वाहन व्हरांक मेळना आनी त्या खातीर हांगासल्या लोकांची जशी हांगाले बागवाड्याचे 2-3 वाडे आसा वयले बाग आसा खालचे बाग आसा अशे 2-3 वाडे आसा त्या वाड्याच्या लोकांक रस्तो ना आनी खुबशे तांचे समस्या आसा हांगासल्या वाड्याची जो समस्या आसा जी फाटल्या
कितल्याशाच वर्सां पासून समस्या म्हणजे केन्ना सुटोना समस्या आनी आयज जातली फाल्यां जातली येयल्ले सरकार हांगा आश्वासन दीत आसा आनी ती समस्या आतांच्या सरकारान तरी गांभीर्यान लक्ष दिवन ती समस्या पूर्ण करपाची. ताका उदक हें सगळें भरता न्हू आनी फावटी वचपाक मेळना फावट मेळना सगळें हें माड बी सगळें उदक भरता हेका. गव्हर्मेंटाचो असो हेल्प असो कांय मेळना फक्त पंचायत आमकां फंड 1000 पर्यंत मेळटा तो घेवन आमी हांगासर हें करता हांगा साको घालता आनी ह्या साकवाची इतकी आमची गोंय गरज की आमचे कॉलेज भुरगे प्रायमरी स्कुलाचे भुरगे हेज्या वरसून वयता प्लस हो जर साको जर हांगासर ना जाल्यार जर वचपाक जाय जाल्यार हांगासून 3 किलोमिटर अंतर हांगासून वयचें पडटा हें करून चलत वयचें पडटा एक तर मोल्ल्यां वयचें पडटा आमच्या बागवाडा पुला वचून ना जाल्यार केरी तरी वयचें पडटा. Reporter Uday Parab for Prudent Media. It's time now for another short break. Stay tuned.